गोयच्या समुद्रात 12 किलोमीटर अंतराच्या भितर एलईडी लायटीचो वापर करून बुल ट्रॉलिंग करून नुस्तेमारी करप्यांचेर कायमची बंदी घालतले अशें नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालेकर हांणी सांगलां। हे विशीं जिल्लोधिकारी आनी किनारी अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा केल्ली आसून एलईडी लायट्स घालून नुस्तेमारी करप्यांचेर सरकाराची कडक नजर आसतली अशेंय तांणी मुखार सांगलां। आरटीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। हांव अशा मताचो आसा, म्हजें वैयक्तीक मत आसा आनी एज ए फिशरीज मिनिस्टर हांव सांगूंक सोदतां की हें जें एलईडी फिशींग जाता आनी बुल ट्रॉलिंग जाता तें कायमचें बंद करूंक जाय आनी हांव पळयतलों की तें कायमचें बंद जातलें। जो पर्यंत हांव आसा फिशरीज मिनिस्टर तो पर्यंत हांव असलें करपाक दिवचो ना। आमचे जे पारंपारीक मच्छीमारी बांधव आसात तांचे आनी तांच्या फॅमिलीचे हितसंबंध राखले वयतले हाची ग्वाही हांव दितां। त्याच प्रमाणे समुद्रांत जें एलईडी फिशींग आनी बुल ट्रॉलिंग केलें वयता ताका लागून पर्यावरणाचें संतुलन बिगडलें वयता। हें एकदम हानिकारक आसा। हांव हाजो निशेधूय करतां। जे कोण ह्या एलईडी फिशिंगान आनी बुल ट्रॉलिंगान आसा तांकां म्हाजो सल्लो आसा की अशें करनाकात। अशें जर केलें गेलें जाल्यार कडक पवित्रो घेतलो वयतलो। पण हें जाता अशें लोक कंप्लेनी करतात। ऑफिशियली कंप्लेन कांय आयिल्ली ना, पण जें जाता ते सगळें त्या 12 नॉटिकल मायल्साच्या भायर जाता। आनी अशी कांय सद्या तरी कंप्लेन येवं ना की 12 नॉटिकल्साच्या भितर जाता म्हणून। आतां जें भायर जाता तें आमच्या ज्युरिस्डिक्शनाच्या अंडर येना। सद्या एकच आसा आमची। हय, एक आसा, तातूंत आमी डेली वता पेट्रोलिंगाक। पण ते कितें जाता की पेट्रोलिंगाक वचूनय कांय फायदो ना तशें पळोवंक गेल्यार। तें जें जाता पळय तें सिक्रेटली जाता। तें जर बंद करूंक जाय जाल्यार आमी थोडेशे पवित्रो घेतलेलो आसा आनी ते आमी बंद करतले। मागीर केल्या नंतर तुमकां हांव सांगता कितें आसा तें। मुळांतल्यानूच जेन्ना आमी तें बंद करतले तेन्ना अशें एलईडी फिशींग आनी बुल ट्रॉलिंग बंद जातलें आनी आमचे जे पारंपारीक बांधव आसा, रापणकार बांधव, ते आनी तांची फॅमिली खऱ्या अर्थान सुखी जातली अशें म्हाका दिसता।